वैभव सोम्या तुसो काल सांसदांकडी मोडन संसाकडी पेटै मोगावसो सोम्या तुसो काल सांसदांकडी मोडन संसाकडी पेटै मोगावसो मोगान भवन आनी बहिणीनो, देव मनीस जालो कुटुंबांत आनी मनीस जाल्लो जेसू कुटुंबाची भेट करता, कुटुंबाच्या सान्यांक धैर्य दिता, उत्तेजन दिता आनी कुटुंबाच्या सान्या लागीं तो उलयता. कुटुंबांत कितें उणें पडलें तें भरती करता. प्रत्येक जण काना शारान त्या कुटुंबांत उणें पडलें मुर्यमायच्या विनवणेन तो भरती करून दिता आनी कुटुंबाचो संतोश सांबाळता. मार्ता आनी मुरयेच्या घरा गेल्ल्या वेळार मुरी त्या जेजूच्या पांयां तळा बसता. मार्ता ताका सुदारशिता त्या कुटुंबांत आनी जेजू मुरयेक उद्देशून मार्ताक म्हणटा, मुरयेन बरो वांटो विसरून काडला आनी हर एका कुटुंबांत असलो बरो वांटो विसरून काडी जाय ती जेजूची आशा जावन आसा. तो बरो वांटो देवाचें उतार, देवाची शिकोवन ती आमी आयकोंक जाय, नियाळ करूंक जाय आनी त्या देखून हर एका दिसा त्या देवाच्या उतरा संगी ताच्या पांयां तळ आमी बसोवंक जाय आनी तो वळू आमचे कुटुंब पवित्र जाता म्हणून ताणें शिकयलां. त्या देखून देवाचें उतार, कुटुंबाचो उजवाड, देवाचें उतार, कुटुंबाक वाट, देवाचें उतार, कुटुंबाची बुन्याद म्हणयेत. तर मोगान भवन आनी भयणीनो, कुटुंबांत मनीस जाल्लो देव जेजू आतां आमचे लागीं ह्या देवाच्या उतरां मारिपाक उलोवंक आशेता. आमकांय आमच्या कुटुंबांत असलो बरो वांटो विसरून काडूंक तो आपोवणें दिता. तर हें देवाचें उतार आमी आयकुया, देवाचें उतार आमी नियाळ करया, देवाच्या उतराचो संदेश आमी घेवया आनी आमच्याय कुटुंबान हर एका दिसा ह्या देवाच्या उतराक एक फावो तो जागो दिवंक कृपा ह्या घडी आमी विशेश तरान मागया. मोगाचें स्वागत पवित्र तुका आमचे मोठे, तुझे सक्तीन आमकां रव तू आमचे सवय. स्वागत पवित्र तुका आमच्या नितळ कर तूं सदा, बापाक बघूंक सस्ता. तूं जिवी दिवचें वोदा सस्तावळची स्वंगार आनी बोधना सगळें तूं सल. तूं
तुझे उदान संस्थावरची सुंदर आणि बुदेना सगळे तू सर आले आलेलुया आले आलेलुया आले आलेलुया सा लुकाप्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता 2 अध्याय 41 वाक्य तावन 9 वाक्य. वर्सांवरस जेजूची माय बाप पास्काच्या परबेक जेरुसलेमाक वेताली. जेजू 12 वर्सांचो आसता अर्शेंचे बरींस ती परबेक गेली. परबेचे दीस काबार जावन ती फाटीं परतना भुरगो जेजू जेरुसलेमांत रावलो. ही ताची माय बाप नेणा जाली. तो पैणारांच्या पंगडान आसतलो म्हूण लेखून एका दिसाची वाट चलोवन ती फाटीं आयली. उपरांत ताणी आपल्या सैरी आनी वळखीच्या मदें सोदलो, पूण तो तांकां मेळ्ळो ना देखून ताका सोदीत ती जेरुसलेमाक फाटीं गेली. 3 दिसां उपरांत तो तांकां देवाळांत मेळ्ळो. शिकोणदारा मदें बसून तांचें आयकून तांकां तो सवालां घालनासलो आनी तांचीं सवालां जापी आयकल्ले सोमेस्त ताचे जाणटेकायेक विस्मेस जाल्ले. ताका थंय पळोवन ताची माय बाप अजाप जाली. तवळ ताची आवय ताचे लागीं म्हणाली, पुता, तुवें आमकां अशें कित्याक केलें? तुजो बाप आनी हांव व्हड खंती दुकान तुका सोदून आशिल्लें हांव. ताणें जाप दिली, कशें तें तुमी म्हाका सोदूंक पडल्यात? हांवें म्हज्या बापाच्या घरा आसूंक जाय म्हूण तुमी नेणा आशिल्ल्यात. देवाचें उतार हें. वाकणी तुका क्रिस्ता. मोगळा सुमिया जेजू, कुटुंबा जिविता विशयंत आज आमी नियाळ करता आसतना तूं आमचे मदगात येवन आमचीं कुटुंबां आशिर्वादीत कर सुमिया. आनी हो नियाळ करता आसतना तुजी दैवीक सकत आमचे मुखांत्र वळोवन दी. पवित्रात्म्या मुखांत्र उलोवंक आनी आयकतल्या हर एकल्यांक आत्म्याच्या सक्तीन ताणी हें स्विकार कर. हर एकल्याचें कुटुंबा जिवीत आशिर्वादीत जावं दिवन मागता. आमेन. आयच्या दिसा आमी पळयलें जाल्यार जेजू तुज्या मोगाच्या ताज्या आवय बापायन तावन देवळांत रावून थंयसर आशिल्ल्या त्या धार्मीक मुखेल्या लागीं जेजू चर्चा करनासलो. आनी हांगासर ते आवय बापाय मुस्तू कंतिश्ट जातात. कित्याक ते कंतिश्ट जातात? कित्याक कुटुंबा जिवितांत जेजूचो म्हत्व ती आवय बापाय जाणा आसली. केदाळा जेजू त्या कुटुंबांत आसा थंय ती संतोश भरीत जियोंक शकतलीं. जर तर जेजू त्या कुटुंबांत ना थंयसर शांती समाधान आसूंक खंडित साध्य ना. ती आवय म्हणटा, पुता, आमी कितलें कळवळोन आशिल्लें हांव, आमी व्हडा खंती दुखान तुका सोदून आशिल्लें हांव. आज इंच सवाल म्हज्या आनी तुज्या कुटुंबांनी हांव आनी तूं सांगूंक शकता गी, जेजू तूं खंयसर आसाय तुका हांव अत्रेगान सोदून आसा. जेजू तूं म्हज्या कुटुंबान ना तर म्हजें कुटुंब संपूर्ण दुखेस्त खंती बेजाराचें जावन आसा म्हणलें हांव आनी तूं वळखूंक तयार आसा गी. फादरापान आतां
बऱ्या रितीर विवारसून सांगलें. आमची आवय बापाय कोण जायचें म्हणलें विंसोण म्हाका तुका नाथिल्ली. जर तर आमकां विंसोण आसली जाल्यार हांव तूं सांगता आशिल्ल्या आमकां एक बरो ग्रेस्त मनीस जायचे जावंक पुरो, एक शिकपी मनीस जायचे जावंक पुरो, मोगान पळयतलो मनीस जायचे जावंक पुरो, हजार संगती हांव तूं मुखार दवरून आसता आसले हांव. पूण असलो अवकाश म्हाका आनी तुका ना. जें कितें देवान दिलां तें हांव तूं स्विकार करनासा. पूण जेजू ह्या संवसाराक येता आसतना ताका तो एक अवकाश आसलो. आपूण कोणाचो पूत जावन वशेत म्हणलो अवकाश स्वामी जेजू क्रिस्ताक आसलो. तरी पूण स्वामी जेजू क्रिस्त एका ग्रस्त कुटुंबांत रयाळ कुटुंबांत जल्मोन येना. जेजू एक व्हडल्या बिझनेसमॅनांतय एक हायफाय आसच्या व्यक्तीच्या कुटुंबांत येना. तो एक सामान्य कार्पेंटराच्या रुखाचें काम करतल्या एका कुटुंबांत थंयसर जनीस जाता. तेजे आवय मोरी विशेष कांय ग्रेस्त विशेष या तिजे थंय कांय एक बरें बरें कांय तलें कांय नातिल्लें संवसारीक दृश्टीन. पूण मोरयेंतय आसलें तें पवित्रपण पत्करयत जिवन. आनी स्वामी जेजू म्हणटा हांव ह्या स्त्रिये मुखांतर आपूण जल्मात. बाप ह्या स्त्रियेक विसरून काडटा. तिजे थंय नातलें जावंक पुरो, ग्रेस कांय नातिल्ली, व्हडलें व्हडलें कांय नातिल्लें, रडलें रावलें नातिल्लें, कांयच नातिल्लें. एक सामान्य एका दुबळ्या कुटुंबांत स्वामी जेजू क्रिस्त जन्म घेता. तर हांवें तुवें सांगूंक जाता की मोगाच्या न्हू म्हजी आवय म्हजो बापूय अशें कित्याक म्हणलें सांगूंक साध्य की एक जेजूक तो अवकाश आसलो तरी तो अवकाश गळसून हांवें आनी तुवें चिंतच्या बरी ग्रेस्त कुटुंबांत फामाद कुटुंबांत ह्या व्हडलें व्हडलें कांय घर रावलें आसचें कुटुंबांत व्हडल्या शिकपाच्या कुटुंबांत येवंक ना. तर हांवें तुवें कित्याक चिंती जाय म्हजो बापूय ग्रस्त जाल्लो जाल्यार त्या कुटुंबांत आसल्यार हांव कितल्या संतोशान आसता आसलीं. म्हजो बापूय म्हजी आवय व्हडली शिकपी जाली जाल्यार हांव कितल्या संतोशान आसता आसलो. म्हजी आवय बापूय म्हजो बापूय अशें आसलो तशें आसलो सपनां हांवें तुवें कशीं खावंक जातात मोगाच्यान. तर हांव तूं वळखूंक तयार आसा जाय. जर तर देवाचो पूत स्वामी जेजू क्रिस्त एक सामान्य कुटुंबांत जल्मून व्हड जालो तर हांव खंयच्या कुटुंबांत जल्मलां, हांव खंयच्या कुटुंबांत वाडोवन आसा, सर्वेस्परा देवाक हांवें अर्गां आनी स्तुती दिवंक जाय. असलें कुटुंब तुवें म्हाका फावो केलें सोम्या म्हणलें हांवें तुवें भोगोवंक जाय. ना तर आमी केदाळय टेन्शनार कनबेजारार हांव तूं आसता मोगाचें न्हू. पयल्या सुवातेर हांवें तुवें सर्वेस्परा देवाच्या महिमेक सर्वेस्परा देवाक अर्गां होगळाप दिवन ताका आमी सांगूंक जाय सोम्या म्हाका एक कुटां हांवें फावो केलें न्ही गे हांव तुका अर्गां दितां. पयस पुस्तक किर्तन 128 म्हणटा जो मनीस सर्वेस्पराक भियेता आनी ताच्या वाटांनी चलता तो बगी तुज्या हातांचें वावराचें फळ तुका खावंक मेळटलें. सूख संतोश तूं भोगोवंक पावतलें. तुज्या घरा भितर तुजी पतीण पळादीक दाखवल सारकी, तुज्या मेजा भोंवती तुजीं भुरगीं जैतुनाच्या फोंट्या सारकीं सर्वेस्पराक भियोन चलतल्याक असलें बग फोव जाता. कोणाक हें बग फोव जाता? एक बरी पतीण बरो न्हवरो, बरी भुरगीं म्हज्या मेजा भोंवतणी एक विधेय जावन आसचीं भुरगीं कोणाक फोव जाता?
सर्वेस्पराक च्या ताच्या भियन सलतले व्यक्तीक मात्र बगफोव जाता. त्या देखून म्हज्या आनी तुज्या कुटुंबान समाधान आसा जाल्यार खंयसर आसा जाय, खंयसर गी म्हज्या आनी तुज्या कुटुंबांत देव बिरांत ना तर हांवें आनी तुवें अशें जाय जाय तशें जाय जाय म्हूण चिंतचें व्यर्थ. खंयसर देव बिरांतीन एक कुटुंब वाडटा, त्या कुटुंबांतय कितेंच ना म्हूण भायल्या संवसारीक दृश्टीर दिसता तरी सर्वेस्पर देव म्हणटा ताका बरो पती, बरें पतीन, बरीं भुरगीं, बरीं आवय बापूय, हर एकी समाधानाचें वातावरण आमकां लाबोवंक शकता. कुटुंबां जिवीत आज आमी समाजांत आमी पळयलें जाल्यार मुस्तुबुटी असमाधानाचें, खंती बेजाराचें, साबार जाणां त्या काजारा जिवितांतून भायर येवंक प्रयत्न करचे आमकां दिसता. थोड्यांनी सांगचें आसा हें काजारे जिवीत इतलें मेळ्ळें जालां की जो कोण भितर आसा तो भायर येवंक पळयता आनी कोणाक तेजे विशीं अनुभव ना ती भितर येवंक पळयतात आनी हेवटे भितर आयल्या उपरांत केदाळा भायर येता गे म्हूण चिंतात. अशें कित्याक जावन आसा म्हणून हांवें आनी तुवें एक अवलोकन केलें जाल्यार खंयसर हांव आनी तूं ह्या समाजान चुकोवन पडले. हांव कित्या खातीर हांव आनी तूं एक बरें कुटुंब जिवीत जियोंक शकना तर खंयसर हांवें तुवें चूक केली. काजारे जिविता विशयन जायतें, ह्या कुटुंब जिविता विशयन जायतें आमी आयकलां, जायतें वाचलां. तरी पूण आज आमी नियाळ करता आसतना थोड्यो संगती हांव तूं नियाळ करता. पयले सुवातेर एक काजारे जिवीत यशस्वी जायचें जाल्यार व्हंकले मदें आनी न्हवऱ्या मदें आत्मीक चिंतपा विशयन, स्पिरिच्युअल वॅल्यू विशयन एक तांचे मदें ओपंद आसा. जर तर हांव व्हडलो शिकलां, तें व्हडलें शिकलां, हांव अल्या पदवेर सद्या देखून काजार जावन आसा, आमी बरें कुटुंबा जिवीत जियेता, हांव सांगता मोगाचें न्हू, त्या कुटुंबांत समाधान आसचें ना. समाधानाचें कुटुंबा जिवीत जियेचें जाल्यार पयल्यान पयलें आमचे मदें ओपंद आसूंक जाय आत्मीक विचारांनी. आत्मीक विचारान कितें तें ओपंद? तें जावन आसा देवाक पयलें म्हत्व दिवचें. एक न्हवरो जावन, एक व्हंकल जावन म्हजें कुटुंब हांव चलता जाल्यार म्हज्या घरा पयल्यान पयलें म्हत्व कोणाक? देवाक. किर्तन 127 पयलें वाक्य म्हणटा, जर सर्वेस्पर घर बांदिना तर बांदप्या स्वभाव व्यर्थ. जर तर सर्वेस्पर देव मुझे आनी तुजें काजारे जिवीत बांदून हाडलें ना, हांवें आनी तुवें हें काजारे जिवीत बांदून हाडूंक करचें प्रयत्न व्यर्थ. जायते साल्या लागीं दादल्या स्त्रिये लागीं तुमी विचारलें जाल्यार हर एकलो दादलो म्हणटा हांवें म्हज्या बायले खातीर इतलें पुरा केलें जाल्यार म्हजी बायल अर्थ करता आसना, आनी बायल म्हणटा म्हज्या दादल्या खातीर इतलें पुरा केलें तरी पूण म्हजो दादलो म्हाका अर्थ करतीच ना. खंयसर चुकोवन पडलें एकच एका विशयांत. आनी तें जावन आसा आमचें काजारे जिवीत सर्वेस्पराक आमी बांदूंक दिवंक सोडूना. हांवें चिंतलें, आनेकल्यान चिंतलें, आमच्या स्वंत जाणवयान आमी घर आमचें काजारे जिवीत बांदता म्हणून. आनी त्या खातीर आमचे मुस्त दुडू एकामेकाक गिफ्ट दिलो, भांगर रुपये दिलें, बरें घरां दिलीं, बरें कार प्रेजेंटेशन दिलें, 4 दीस कुशेन नासलीं, 5व्या दिसा असो म्हत्वच ना जालो. बरें खाणां जेवणां केलीं, बरें खण केलें, आख्रेक असो म्हत्वच ना जालो. आमच्या जिवितांत एक घडी आमी पळयली जाल्यार खंयसर हांवें मनशाचेर पातयेवन जावं पुरो चलो जावं पुरो चली केवल ताचेर मात्र पातयेवन देवाक महत्व दिनासतना जियेलें हांव.
साबार कडेन आस खर्ग घातात. हांवें इतलें पुरां केलें तरी पूण म्हज्या बायलेन अशें केलें न्ही गे. हांवें इतलें पुरां केलें म्हज्या घोवान म्हाका अशें केलें न्ही गे. कितलीं जाणां आज रडटात, कितलीं जाणां रडटात. जर तर दोगांय घोव बायलांनी आमच्या कुटुंबा जिवितांत देवाक पयलें स्थान, हांव कितें करता जाल्यार म्हज्या देवा खातीर हांव करतां, देवाच्या निती प्रमाणे हांव हें करतां. आज सुरसुरो म्हाका बगनासलो, तुका बगनासलो, कोणायची बगनासलो. कित्याक जें कितें हर एक मनीस करता सर्वेस्परा खातीर करता आनी तो सर्वेस्पर देव 1000 वंटांनी प्रतिफळ दिवंक शकता. त्या देखून पयलें चिंताप आमचें तें आसा जें कुटुंबा जिवीत बरें जायचें जाल्यार व्हंकल आनी न्हवऱ्या मदें आत्मीक ओप्पंद गरज आसा. आनी तें ओप्पंद जावन आसा म्हज्या कुटुंबांत पयलें स्थान सर्वेस्परा देवाक. आनी हांवें जाल्यार म्हज्या काजारी जिवितांत काजार जाल्ल्या दिसा सावन आज पर्यंत पयलें स्थान सर्वेस्परा देवाक दिल्ल्यान दिसाक 1 वर म्हणी मागण्यान उण्यार उणें करशिल्ल्यान कुटुंबा सांगातपणी आज म्हाका घट्ट धैर्यान सांगूंक साध्य आसा म्हजें जिवितांत म्हाका केदिंकच घोव बायलां मदें वाद विवाद नासतना समाधानाचें जिवन जिवंक शकलां. कारण सर्वेस्परा म्हजें खासदारी जिवीत बांदून आसा. दुसरें काजारी जिवितांत आमी म्हणटा मोग गरजेचो. हर एकल्या आमी तें जाणाव, पूण खंयचो मोग गी म्हणलें सवाल. आमकां मोगा विशयी गुत्तुना गी म्हणून साबार आमचे सवाल करूंक पुरो. इतलें पुरो आमी आयकलां, इतलें पुरो आमी अनुभव केला, तरी पूण आमकां मोगा विशयी गुत्तुना गी. हर एकल्याक मोगा विशयी गुत्ता. पूण एक यशस्वी कुटुंबा जिवीत जिये जाल्यार आमी जाणा जावंक जाय 3 स्वरुपाचे मोग आसात. एक लैंगीक संबंध दवरचो तो मोग, आकर्शण. दुसरो इश्टागतीचो, म्हणजे ताका फिलो म्हणटात, म्हणजे ते एक इश्टागती एकामेका शेअरिंग अँड केअरिंग तो मोग. आनी तिसरो जावन आसा आगापे, ह्या देवान कसो सगळ्यांचं समर्पण दिलें त्याच प्रमाणे करचो मोग. आयच्या समाजांत हांव आनी तूं पळोवन आसा मोग करतात. कित्या खातीर करतात? दैहिक आकर्शणा खातीर मोग करतात, वर्सां गटल्यान मोग करतात आनी काजार जावन थोड्याच दिसांनी, थोड्या म्हयन्यांनी आनी थोड्या वर्सांनी विंगड जातात. कित्याक दैहिक आकर्शण त्या मनशाक जावन पयस गेलें आनी त्या कितचेकी सुबीत आनी एक व्यक्ती दिसलो आनी ह्या व्यक्तीचें आकर्शण गेलें आनी त्या खातीर थंयसर आकर्शण मोग जालें. आनी थोडी बरीं इश्टागतीचें बरीं करनासात, शेअरिंग अँड केअरिंग करनासात, पूण एका चिक्केशें सोडून जाल्ल्या कुडले थंयसर बोगसाणें ना, थंयसर आनेकल्या थंय एक एडजस्टमेंट ना. ताणें तशें केलें न्ही देखून हांवें तशें एक्शन अँड रिएक्शन असलो मोग दवरल्या वरवीं साबार कुटुंबां त्या वरवीं विंगड जाल्यांत. कुटुंबांत असमाधान जाला. पूण तो तिसरो तो मोग आनी तो जावन आसा आगापे मोग. जेजू क्रिस्तान आपणाकच सगळें दिलें, सगळ्या समाजाक दिलें. त्याच प्रमाणे एक साल्यान आपणाकच आपल्या व्हंकलेक संपूर्णपणे समर्पण दिलें, सॅक्रिफायस केलो. ह्या स्त्रीन आपल्या दादल्या खातीर सॅक्रिफायस केलो. कितें बरें फाटीं आशेवन न्ही, सोम्या जेजून म्हाका आनी तुका सगळें ताचो जीव दिलो, सगळें ताणें बरें केलें, इतलें पुरो बरें करनासा, कांय फाटीं अपेक्षेन न्ही. बगार कुशेन तो सगळें म्हाका तुका दिवन आसा. तसलो मोग आमचे थंय ना जाल्यार
एक यशस्वी काजार जिवीत जिवंक कश्ट. त्या देखून हे तिनी मोग आमच्या जिवितांत जाय जाय. हर एक काजाऱ्या जिवितांत हे 3 मोग जावं जाय. पयल्या सुवातेर थंयसर जाय जाय इरोस म्हळ्यार एक दैहिक आकर्शण. दुसरें फिलो म्हणजे इश्टगतीचो एकामेका अर्थ करणं, एकामेका शेअरिंग अँड केअरिंग, एकामेका वांटून घेवचो मोग. आनी तिसरो संपूर्णपणान समर्पण दिवचो मोग आसलो जाल्यार तें कुटुंब खंडीत जावन यशस्वी माया मोगाचें जिवीत जिवंक शकता. पूण आयच्या आमच्या समाजांत हे 3 मोग सांगता काडून आसची कुटुंबां भोव उणें. आनी त्या खातीर साबार कुटुंबांनी भायल्यान बरीं दिसतात पूण भितरल्यान मुस्तू झगडीं, लढाई आनी कितें पुरा जिवितांत जावन आसा. तिसरें जावन आसा मोगाचें न्हू संवाद या कम्युनिकेशन आमी म्हणटा. आमी कितलो वेळ आमच्या घोवा कडेन या बायले कडेन वेळ करसून आसा, आमच्या भुरग्यां कडेन कितलो वेळ करसून आसा. मुस्तुबटी सुरवेर थोडीं वर्सां बऱ्या तरान उलोवन आसात. मागीर काम बिजी, सकाळीं जावन सांजेर बिजी. दोगां भुरगीं जाल्या उपरांत तांकां भुरग्यांक पळोवचें, रांदचें म्हणून स्त्री बिजी. तर दादलो सकाळीं जावन सांजे मेसर काम करचें आनी पयशे करचे, कित्याक घर बांदीचे, ह्या भुरग्यांक शिकयचे आनी तांचे थंय फुडार जायचे, हे फुडार जायचे म्हणून गळच्यान बिजी. संवाद थंयसर ना. आनी त्या खातीर कम्युनिकेशन एकामेकांना नासल्या वरवीं ते मनीस तो सोलो जावंक पुरो, ते चली जावंक पुरो, खंयसर आपणाची बोगणां, आपणाक एक आयकोनसो व्यक्ती कोण आसा म्हणून आनी एक व्यक्ती थंय आकर्शण जाता. आनी थंय मनीस जर तर वैगी म्हूण बऱ्या मोगान उलयता, तर हाका भोगता तो मनीस म्हजे कश्टांचें, म्हजे कश्ट दूख आयकता, म्हाकाय कशें आसल्यार कितलें बरें आसलें म्हणून सामान्य तरान त्या मनीस चंचल जावन आनी एका कुशीक तो परतात. त्या देखून काजाऱ्या जिवितांत कम्युनिकेशन या स्पंदन आमचें थंय आसूंक जाय. चवथें जावन आसा आमच्या जिवितांत आमी कशें भुरग्यांक वाडोवचें म्हणल्या विशयींत. थोडे फावटी आमी पळयता जावंक पुरो बापूय स्ट्रिक्ट जाल्यार आवय भारी पाप, या आवय बारी स्ट्रिक्ट जाल्यार न्हवरो भारी पाप, बापूय भारी पाप. आनी भुरगीं हुशार आसात. भुरगीं कितें करतात, खंयसर कोण पाप आसा पळय तांचे कडेन कामाकन सिदा जावतात, पुरो जावतात. कान जाता खंयगी कंट्रोल ह्या कुटुंबान ना. दोगांयनी स्ट्रिक्ट, दोगांयनी पाप जावचें न्ही. तरी पूण एकामेका व्हंकल न्हवऱ्या मदें आमच्या भुरग्यांक आमी कशें करी जाय, कशें वाडय जाय म्हणल्या विशयंत आमचे कडेन ओप्पान जाय. थोडे फावटी बापायन कर म्हणचें, आवय नाका म्हणचें, या आवयन कर म्हणचें, बापायन नाका म्हणचें. भुरग्यांक तिकी लाटा, खालें करचें म्हणून कळना. ह्या वरवीं कुटुंबांत आमी पळयता असमाधान आसचें आमी पळयता. त्या देखून आमचें कुटुंब बरें जायचें जाल्यार व्हंकल न्हवऱ्या मदें ह्या भुरग्यां विशयीन कितें आमचो निर्धार, खंयच्या विशयीन आमी सोडी जाय, खंयच्या विशयीन सोडूंक नजो, त्या विशयीन इल्लें म्हणून सहमत ना. तर एकल्यान आपल्याक आयिल्ल्या कुशे प्रमाणें केलें जाल्यार कुटुंबांत असमाधान उब जाता. कुटुंबांत व्हंकल न्हवऱ्या मदें आर्थीक परिस्थिती विशयीन तांचे मदें ओप्पान जाय. थोडे फावटी एकलो करशीत आनी एकल्यान पिट्टा आसत करचें जायना, चलतच ना. खंयी कुटुंबाचें ओट्टू इनकम कितलें आसा, ह्या कुटुंबाच्या तितल्या इनकमांत इतलीं पुरा बिल्लां भरूंक आसात, इतलें पुरा इस्कालाचे खर्च आसा, इतलो खर्च आसा. कोणें ह्या विशयींत एक बरेंकर मुखेलपण काणकोन हे वेवस्था आमच्या आर्थीक परिस्थितीची कोणें करची म्हणल्या विशयींत आमचे मदें गोवा मदें ओपन्न ना जाल्यार थंयसर परत एपटे आसले पयशे पुरा खर्चयतात, पयशे ना म्हणटात, लढाई करतात, परतान असमाधान उब जाता. कुटुंबा जिवितांत आमी पळयता आनी एक आमकां पळोवंक मेळचें, हर एकल्यान हांव स्वतंत्र म्हणचें, गोवान म्हणचें
हांव स्वतंत्र, बायलेन म्हणजे हांव कितें उडयलें हांवें स्वतंत्र, दोगांय स्वतंत्र. त्या देखून कुटुंब जिवीत जिवंक कश्ट. त्याच प्रमाणे इंडिपेंडंट जाल्यारय कश्ट, डिपेंडंट जाल्यारय कश्ट. संपूर्णपणान आपूण हर एका विचारांत हांव ओंदोनूच आसचें जाल्यार, डिपेंड जावनूच आसचें जाल्यार कश्ट. कुटुंबा जिवितान जायचे इंटरडिपेंडंट. थोड्या सांगतेनी न्हवऱ्यान व्हंकलेक आनी थोड्या सांगतेनी व्हंकलेन न्हवऱ्याक एक होंदून म्हळ्यार डिपेंड जावन जिवचें जाल्यार थंयसर तें खासारी जिवीत सक्सेसफूल जावंक शकता. अशें आमी पळयता खासारी जिवीत एक सक्सेसफूल जायचें जाल्यार सर्वेस्पर देवाचें आशिर्वाद आमकां जायचें मात्र न्ही, आमचे थंय कितेंगी एक घोव बैला मदें थंयसर आसच्या येजमानी मदें त्या कुटुंबांत जर तर संधान जावन एका वेवस्थीत रितीन येता तर तें कुटुंब यशस्वी जावंक शकता. कित्या खातीर आमकां हें पुरो करूंक जायना म्हळ्यार मुस्तुबोटी आमचे आत्मीक दिश्ट कुर्डी जावन आसता. हांवें एक वृत्तेंत वकील जावन साबार केसी कुटुंबा जिविताच्यो हँडल करून हांव जाणा. साबार म्हळ्यार साबार दिसाक 3-4 येतात. आनी हें पळयत आसतना म्हाका भोगता खंय सर्गी आमचे आत्मीक दिश्ट सोमाना त्या देखून कुटुंबा जिवीत छिद्र जावन वता. म्हळ्यार त्या कुटुंबांत समाधानच ना जालां. कित्या खातीर आमी आत्मीक दिश्ट होगडायता. पळयत पुस्तक म्हणटा खेदाळा आमी फातां करता थवळ आमी आत्मीक दिश्ट होगडायता. आमी जाणा सिराकाच्या पुस्तकांत 21 अध्याय 3 वाक्य म्हणटा हर एक अपराध 2 तरेच्या तलवारी बरें तिणें केल्ल्या गायाक वकातच ना. खेदाळा कुटुंबा जिवितांत जावं पुरो दादलो जावं पुरो स्त्री तीं अपराध करतात थवळ कुटुंबांत समस्या प्रारंभ जातात. आमी आमची आत्मीक दिश्टता आनी लौकीक दृश्टीन आमी बरता. आमी आतां खंयचें उदाहरण दिवेत. पयलें उदाहरण दिवेत. संवसाराच्या सुरवेक आसलें कुटुंब आदाम आनी येव. ह्या आदाम येवेक कितेंच उणें नाशिल्लें. सर्वेस्परा देवान सांगलें हे देण्याच्या बागेंत सगळे वसोंक तुमकां दिल्या, संतोषपुरी जीवन जियेया, आशिर्वाद तुमकां करता. तर ह्या कुटुंबांत खेदाळा असमाधान आयलें. पळयत पुस्तकांत आमी जाणाव जे सर्वेस्परा देवान सल्याक आनी चलयेक रचलें. चलयेक रचच्या पयलें म्हणालो सर्वेस्पर देव चल्यान एकल्यानच आसचें बरें न्ही, ताका सांगातीण जाय आनी म्हणटा एक सांगातीण ताका रचता. आनी सांगातीण रचल्या उपरांत पळयत पुस्तक म्हणटा 24 वाक्य दादलो आपल्या आवय बापायक सोडता आनी आपल्या बायले ते एक करता आनी ती दोगांय एकच कूड जातात. दादलो आनी बायल दोगांय विणगी आसलीं पूण तांकां लज दिसनासली. आतां सवाल तितल्या माया मोगान आशिल्लीं तीं दादलो आनी स्त्री हांकां कितें जालें सगळें तांकां अनुभवसूंक दिल्लें. तरी पूण एक उतार सर्वेस्परा देवान मदें दवरलें आनी तें जावन आसा आमी पळयता 16वें वाक्य 2 अध्यायान 16वें वाक्य म्हणटा मनशाक सर्वेस्परा देवान फरमायलें बागेंतल्या सर रुखांचीं फळां तुवें खावेत पूण बऱ्या वायटाची समजोणी दिता त्या रुखाचें फळ मात्र तुवें खावंक नजो, तें केल्ल्या दीस तूं खरेंच मरतलो. एक उतार केलें विधेय अविधेय जायना तूं कितेंय कर, एक मात्र तूं करिनाका. कितें तें बरें वायटाचें समजोणी दिवचें तसलें फळ तूं हें खायनाका.
आज कित्या आमच्या कुटुंबांनी असमाधान आसा, कित्याक म्हळ्यार बरें कितें वायट कितें म्हणून हांव संवसारीक दृश्टीन पळोवन आसा, आनी त्या खातीर ह्या संवसारीक दृश्टीन पळयल्ल्या म्हाका तेंय बरें दिसता, हेंय बरें दिसता, आनी ह्या वरवीं ताच्या आकर्शणा फाटल्यान गेल्ली ही कुटुंबां जिवीत पिड्ड्यार जावन वता. पयत पुस्तकांत आमी पळयता 3ऱ्या अध्यायांत थंयसर सोरोप येवन एवे कडेन सांगता, तुमकां सगळें कवेत गी पळय कवेत एकाच्या रुखाचे मात्र खावंक जायना. तेवळ तो सोरोप म्हणटा, कितें म्हणटा, 4थें वाक्य म्हणटा, देव हें जाणा, देव कितें जाणा, देव हें जाणा, जेतना तुमी तें खातात तेतना तुमचे दोळे उक्ते जातले, देवा सारकी तुमी जातल्यात आनी बरें आनी वायट तुमी समजतल्यात. सोरोप येवन कितें म्हणटा, तुमचे दोळे उक्ते जातले, संवसारीक दिश्ट तुका मेळटा आनी आशीन हिंग खातात. आनी कितें जालें, कितें घडलें, त्याच वेळार पयत पुस्तक म्हणटा, केदाळा सर्वेस्पर देव तेणें तां सोलोवन आयली, तेणें तां आयलो, ही लिपोवन रावतात. कित्याक लिपोवन रावतात, कित्याक म्हळ्यार ती म्हणटात आमी उस्तूर घालूं ना, आमी नगडींस आसा म्हणून. थवळ मुसर तांकां दिश्ट जातले कितें जाल्यार, थवळ मुसर ती कुड्डी आसली गे आसली, पूण दैवीक दिश्टेन तेंची येतलें देखून तांचें उणेपण तांकां उणेपण म्हणून बगोना. केदाळा लौकीक दोळे तांकां त्या दिश्टीन ताणें पळोवंक धरलें गे, तांचें तें आसचें, एकामेका तें आसचें उणेपण तांकां दिसूंक प्रारंभ जालें. कुटुंबा जिवीत समाधानाचें, संतोशाचें आनी उल्हासाचें जायचें तर आत्मीक दिश्ट भोव गरजेची. केदाळा मनीस ह्या कुटुंबा जिवितांत पातकी जिवन जिवन आसा. थंयसर मनीस जावं करो दादलो, जावं करो बायल, जावं करो त्या कुटुंबाचे साने आत्मीक दिश्ट होगडावन घेतात, लौकीक दिश्ट घेतात आनी कुटुंबान असमाधान वाडटा. कुटुंबाच्या जिवितांत त्या आत्मीक दिश्ट कितली गरजेची हांवान तूं नियाळ करीन जाल्यार आज तावनूच हांवान तूं बदलूंक शकता. जेजू ह्या आत्मीक दिश्टी विशयी उल्लेख करना सांजू आमच्या 9व्या अध्यायांत 39वें वाक्यात 41वें वाक्याक म्हणटा, कुर्ड्यांक दिश्ट मेळच्याक आनी दिश्ट आशिल्ल्याने कुर्डे जावच्याक हांव आयलां. तांचे सांगात आसल्या थोड्या फारिजेवांनी हें आयकून ताचे लागीं विचारलें, तर आमी कुर्डे काय? जेजू तांकां म्हणालो, तुमी कुड्डे जाल्ले जाल्यार तुमी गुन्यांवकार जाते नात, पूण आमकां सारकें दिसता म्हूण तुमी म्हणटा जाल्यार तुमी पातकांत आसात. केदाळा संवसारीक दृश्टीन मनीस आसा, तो पातकाक तो वळख जाता. केदाळा मनीस आत्मीक दृश्टीन आसा, म्हळ्यार संवसारीक दिश्टीन तो कुड्डो जाता, संवसारीक संगतीक कुड्डेपण दाखयता आनी आत्मीक संगतीची दिश्ट ताका आसा, त्या वेळार ताका दिश्ट ताजें जिवीत बऱ्यान जिवंक शकता. आज आमच्या कुटुंबांनी पळयलें जाल्यार कित्या खातीर कुटुंबां पिड्ड्यार जावन आसात. आत्मीक दिश्टीन काजार जाल्या उपरांत एका चल्यान दादल्यान आनी एका चलये फाटल्यान येचें अपराध, एका चलयेन आनी एका दादल्या फाटल्यान वेचें अपराध. पूण आमचे आत्मीक दिश्ट कुड्डी जाल्ल्या वरवीं, संवसारीक दिश्ट उक्ती आशिल्ल्या वरवीं तो आनेकलो चलो, आनेकली चली सुबी दिसता आनी ताच्या फाटल्यान वेतात. संवसारीक दृश्टीन आनेकलोसो बंगलो व्हडलो सुबी दिसता, हांवें तशें करी जेवन बघता आनी तें करच्या खातीर अन्य आनीत कर म्हणी कसो म्हणी संपादन कर व्हडलो बंगलो करतात. आनेकलेशा भुरग्याक व्हडलो हाई बऱ्या एका इस्काला घालें दिसता, हांवें म्हज्या पुताक म्हज्या दुवेक 33 कला घाली जाल्यार कशें म्हणी संपादन करीचें म्हणटा आनी त्या इस्काला घालतात.
त्या कुटुंबांत जर तर आत्मीक दिश्ट आसले जाल्यार सर्वेस्पर देव म्हाका हर एकी दिवंक शकता, हर एकी दिवंक शकता. पूण हांवें त्या देवाक मानवाल्या पुरो म्हजें कुटुंबा जिवीत बरें जाता म्हणलें जाल्यार हांव आनी तूं तशें करूंक वचना मोगाचें. कीर्तन 127 वडला आमी आयकलें तेन्ना कीर्तन 127 दुसरें वाक्य म्हणटा, सकाळी फुडें तुमी उठशात, वेळ करून तुमी न्हिदोंक बशात, घाम पिळून दिसभर ग्रास सोडटात, तरी सगळें व्यर्थ, कित्याक आपल्या इश्टांक सर्वेस्पर निदेन दिता. कित्या खातीर सर्वेस्पर निदेन दिता? आनी सकाळी जावन सांजे मिसा करतल्या कितेंच मेळना? कशें तें मेळना? जावं करो आमचे कडेन मुस्तू 100 एकरे आस्त आसा, सरकारान एक्वायर केली जाल्यार आमकां खाली थोडेशे पयशे मात मेळोंक पुरो. जर तर सर्वेस्पराचे आशिर्वाद आसा जाल्यार म्हजे थंय एक 50 सुद्दां आसोय, म्हाका गुत्तून आसतना न्हिदोन म्हळ्यार म्हाका कळीत नासतना तेणें व्हडले व्हडले रस्ते जातले आनी म्हज्या 50 करोडांनी मोल येवंक पुरो. म्हज्या आनी तुज्या भुरग्याक सर्वेस्पर देव म्हाका आनी तुका कळीत नासतना विशेष जाणवाय दिवंक पुरो, नीटान जावंक पुरो, या खंयच्याय कॉम्पिटेटिव्ह एग्जामान टॉपर जावन उण्या मोलाक ताजें शिकप जावंक पुरो. हांवें तुवें संपादन कर, त्या भुरग्याक वर्तें डोनेशन दिवंक जायचें म्हणून ना. सर्वेस्परा देवान जर तर ताची काकुळताची मजत आसा तर म्हजी आनी तुजी भुरगीं आशिर्वादीत जावन उंचल्या बोंडाक वचूंक साध्य आसा. पूण आमचें चिंताप कशें? बायलो तो दुडू पळयता, हो दुडू असल्यार मात्र म्हज्या भुरग्याक एक शिकप दिवंक जाता. आनी त्या खातीर तो दुडू मेळचे खातीर रात आनी दीस आमी वावर करता. मागणें म्हणूंक वेळ ना, मात मिसाक वचूंक वेळ ना, वांजेल्या विशयी अध्ययन करूंक वेळ ना, ध्यान करूंक वेळ ना. आनी तो दुडू जमोन जर तर हांवें बेस्ट ऑफ बेस्ट एका बऱ्या एका डॉक्टर कडेन गेलें जाल्यार पुरा करोडांनी दान करून गेलें जाल्यार तो भुरगो पास जावंक जाल्यार बरें संतोश, फेल जावंक पुरो, पास जावंक पुरो. या पास जाल्यार तो व्हरतो डॉक्टर जायचें म्हणून ना, पूण सर्वेस्परा देवान जाणवाय दिल्यार तो व्यक्ती एक उत्तम डॉक्टर जावंक खंयचेच खर्च नासतना नीट आनी टॉपर जावन ताणें जावंक साध्य आसा. त्या देखून आमची दिश्ट खंयसर आसा गे म्हणलें सवाल. आत्मीक दिश्ट केदां कुड्डी जाता आनी लौकीक दिश्ट उक्तेवण जाता. कुटुंबा जिवितांत फेलियर्स प्रारंभ जातात. तिसरें, कुटुंबा जिवितांत थोडे थोडे मुस्तू डेंजर्स असतात, आमकां कळना. आमकां आत्म्याची दिश्ट आसल्यार सबार संगते कळीस जातात. पळयत पुस्तक म्हणटा त्या उत्पत्ती थंयसर गणनाच्या पुस्तकांत हांवें पळयता, थंयसर बालाम त्या गाडवार वता आसतना सर्वेस्पराक बेजार जाता. ओ बालाम वचोंक नजो आसलें तरी वो बैसरता न्ही. आनी गाडवा मुखार सर्वेस्पराचो दूत येवन आडायता. ह्या बालामाक कळना, कित्याक तेजे आत्मीक दिश्टां देखून ताका कळना. आनी खेदाळा तो गाडवाक मारता, भोडयता, आखरे गाडून तो ताजे कडेन उलयता. हें आमी पळयता गणनाच्या 22व्या अध्यायांत. आनी वो म्हणटा गाडवाक, मुजेडे म्हणे तालवार आसले तुका खातान घालता आसलो म्हणटा. आनी तेच घडये सर्वेस्पराचो दूत हाचे दोळे उक्ते जातात आनी सर्वेस्पराचो दूत हाका दिसता. आनी थवळ सर्वेस्पराचो दूत म्हणटा, हांवूच तो आड करनासलो, हांवूच तो आड करनासलो. जर तर गाडवान तुका सुकयलें न्ही जाल्यार तुका हांव लागाड काडटो. तें पळयत पुस्तकांत आमी थंयसर 33 वाक्य म्हणटा, 22 वाक्य म्हणटा. तर मोगाचें न्हू, खेदाळा आमी मागण्यांत आसता. कुटुंबा जिवितांत म्हणजे सबार तरेचें डेंजर जाता. हांव तूं रक्षण जोडटा. त्या इश्मायलाक, त्या ताजे आवयक हागराक त्या घरांतून भायर गेल्ल्या वेळार ती हागर स्त्री आपल्या पुताक इश्मायलाक खंयसर उदक मेळना त्या अरण्यात म्हणून ती मुस्तो कंदी बेजारांत आसल्या वेळार सर्वेस्पर देव थंयसर आमी पळयता. थंयसर त्या व्यक्तीक तांकां ती सलवता खंयसर उदक मेळना. आनी पवित्र पुस्तक म्हणटा खेदाळा ती स्त्री, त्या इश्मायलाची आवय आब्रामाचें त्या पयलें तो भुरगो जाल्लो ताजे स्त्री, त्या इश्मायलाक दवर म्हणटा
म्हाका आनी कितेंच म्हज्या दोळ्या मुखार ह्या भुरग्यान मरचें नाका. पळयत पुस्तक म्हणटा केदाळ ते मागणें येता त्याच वेळार सर्वेस्पर देवान त्या स्त्रियेचे दोळे उगडले आनी ताका उदक थंयसर दिसलें. खंयसर असलें उदक, बांय खंय कोंडली, बांय कोंडू ना, पूण कितें जालें, आत्मीक दिश्ट तिची उगडली आनी थंयसर तिका उदक दिसलें. आज आमच्या कुटुंबा जिवितांत जर तर आमकां आत्मीक दिश्ट आसा, आमकां जाय जाल्लें हर एक आमचें तें आसा मोगाचें. जाय जालें खाण जेवण, जाय जाली बोळ भलायकी, जाय जाल्लें शांती समाधान, एकवट हर एक आमच्या कुटुंबांनी आसा. पूण केदाळा म्हजी आनी तुजी दिश्ट लौकीक जावन आसा आनी आत्मीक दिश्ट कुड्डी जावन आसा. तवळ आमकां एकच एक कांयच आमकां दिसना. त्या उत्पत्ती ग्रंथांत आमी पळयता थंयसर आदाम कडेन देव सवाल करता, तुवें फळ केलें गी, आनी आदाम कितें म्हणटा, हांवें न्ही, त्या स्त्रियेन म्हाका दिल्लें. आरोप सुरू जाता. केदाळा पाताक येता, थंयसर गोवा वयला मदें एका मदें आरोप प्रत्यारोप सुरू जाता. त्या देखून उडास दवरया आमच्या कुटुंबा जिवीत आशिर्वादाचें बेसांवाचें जायचें जाल्यार, आशिर्वादाचें आनी बेसांवाचें जायचें जाल्यार आमच्या कुटुंबांनी मागणें तशेंच दैवीक दिश्ट आसूंक जाय. केदाळा ती दैवीक दिश्ट आसता, थंय आमी बरें जिवन जिवंक शकता. आमी पळयता पळयत पुस्तकांत एफेसकारांक बरयल्ल्या 5व्या अध्यायान पळयता क्रिस्ती गोव बैलां विशीं उल्लेख करता आनी म्हणटा क्रिस्त थंय तुमकां आसा त्या अभिमाना खातीर एकामेकाक खालतीन जावन चला. पत्नींनी आपल्या पतींक सोम्याक काल जाल्ले बरी काल जावन आसा जाय. कित्याक जसो क्रिस्त कुडीसो म्हणजे पोविसो बेसो थाराक आनी मस्तक, तसोच पोती आपल्या पत्नीचें मस्तक. आनी जशी पोवी सभा क्रिस्ताक काल जाता तशेंच पत्नींनी सर संगतीने आपल्या पतींक काल जायसे. हांगासर मस्तक कोण, आमचो मस्तक स्वामी येशू क्रिस्त. स्त्रियेन कित्याक स्त्रियेचो मस्तक कित्याक दादलो म्हळ्यार स्त्रियेक हर एक तरान रक्षण दिवंक, हर एक तरान पालन पोशण करूंक, स्त्रियेक मोगान क्रिस्तान मोगान पळयल्ल्या बरी एका न्हवऱ्यान आपल्या पत्नीक पळोवंक जाय. त्या देखून तो मुखेली म्हणटा पळयत पुस्तक न्ही ताचेर अधिकार चलोवच्या खातीर बघार क्रिस्त कसो मोग करता, पालन पोशण करता, रक्षण दिता आनी सर तरेचे सॅक्रिफायस करता. त्याच प्रमाणे हर एका दादल्यान आपल्या बायलेक करूंक फावो आनी आपल्या हर एका बायलेन आपल्या दादल्याक विधेय जावन कशें पोवीस सभा जेजू क्रिस्ताक विधेय जावन आसा त्याच प्रमाणे विधेय जावन एक माया मोगाचें जिवन जिवंक आसा. दोगांय आमी इक्वल म्हणून फायट केल्यार खंयच प्रयोजन ना. खंयसर गी एकल्यान मुखेपण घे जाय आनी एकल्यान विधेय जावन सांगाता वचून माया मोगान एकवटाचें समाधानाचें जिवंक जिवंक जाय. आनी पळयत पुस्तक म्हणटा 6व्या अध्यायांत भुरग्यानो तुमच्या आवय बापायक काल जावन चला हें तुमचें कर्तव्य. तुज्या आवय बापायक मान दी वो उपादेश बसवणी दिवंक पयलो ती बसवणी अशी हाचे वरवीं तुका बरेंपण लाभतलें, ह्या संवसारान लांब आवक तुका मेळटलें. स्वामी जेजू क्रिस्ती आपल्या आवय बापायक खाल जावन जिवन आसलो. पळयत पुस्तकांत आमी पळयलें जाल्यार काना शहरांत केल्लें अजाप थंयसर स्वामी जेजू म्हणटा म्हजो वेळ आजुनूय येवंक ना, पूण मोरी माई म्हणटा कर पुता पाप बिरमो तांचे मान मर्याद पुराय येता एक कर. आनी स्वामी जेजू क्रिस्त थंयसर अजाप करता. कित्याक तो एक विधेय जावन आसलो. आज आमचीं भुरगीं आमकां विधेय जावंक जाय आनी त्या देखून सर्वेस्परा लागीं हांवें तुवें मागोवंक जाय. सर्वेस्परा आमच्या भुरग्यांक विधेय जावंक जिवच्या बरी आमकां कृपा लाभूं दी. आमच्या कुटुंबांत आत्मीक दिश्ट आसा करशेंकार. जर तर आमच्या भुरग्यांक आत्मीक दिश्ट आसा ती आवय बापायक खाल जावन जियेतात. जर तर आमच्या भुरग्यांक लौकीक दिश्ट मात्र आसा आमच्या आवय बापायक आमकां आवय बापायक खाल जायनात. कितल्याशा कडेन आज आवय बापाय रडटात. कित्याक तांणी जाय पुरतें तांच्या भुरग्यांक लौकीक संगत्यो दिल्यो पूण आत्मीक दिश्ट दिवना आनी आत्मीक दिश्ट दिनातल्या वरवीं त्या लौकीक दिश्टीन भरलीं तीं भुरगीं आज आपल्या आवय बापायक पळयत आसतात. कित्याक तांकां ही युजलेस ही प्रायाची आमकां कांय प्रयोजन ना म्हणटात. खंयसर हांवान तूं सुकल्या मोगाचें नांव समाज आज खंयसर सुकल्या म्हळ्यार आमच्या कुटुंबांत केदाळा आत्मीक दिश्ट ना. थंयसर आमच्या कुटुंबांत समाधान ना, आमच्या कुटुंबांत एकवट ना, आमच्या कुटुंबांत गलाटो पुरा सुरू जाता.
जर तर आमचे कुटुंबां समाधानानं जिवंक जाय जाल्यार एकच एक उपाय मोगाच्या न्हू आनी तें जावन आसा आत्मीक दिश्ट आमी आत्मीक दिश्टीन आमी आसूंक जाय. आयच्या वचपान आमी पळयलें स्वामी जेजू क्रिस्त कितें करनासलो. देवळांत बसून थंयसर आसल्या मुखेल्यां कडेन धर्मीक मुखेल्यां कडेन सवालां विचारना झापी घेवन आसलो. आत्मीक दिश्टीन जेजू क्रिस्त आसलो आनी त्या खातीर ते कुटुंबाचे एक आनंद बरें जालें. ती मोरी माय आत्मीक दिश्टीन आसली, सांज उजय आत्मीक दिश्टीन आसलो, स्वामी जेजू क्रिस्त आत्मीक दिश्टीन आसलो. त्या खातीर आतां तें भाग्यवंत कुटुंब म्हणटा हांव. जर तर हें फेस्त आचरण करता आसतना त्या भाग्यवंत कुटुंबाच्या फाटल्यान आसचें कितें म्हणल्यार हांव तो नेणा जानासतना केवळ भाग्यवंत कुटुंबाचें फेस्त आचरण केल्यार आमी खंयसर व्हरून पावना. भाग्यवंत कुटुंब जर जालें जाल्यार एकच एक कारण त्या भाग्यवंत कुटुंबाच्या फाटल्यान आसची ती आत्मीक दिश्ट. जावं करो सांज उज येतय, जावं करो मोरी येतय, जावं करो स्वामी जेजू क्रिस्त येतय, त्या गायन थंय आत्मीक दिश्ट आसली. तर आमी आयच्या दिसा आमी मागया आमच्या कुटुंबांत जी येतल्या हर एकल्याक सर्वेस्पर देव आत्मीक दिश्ट दिवन दी. लौकीक दिश्ट आमचे जावन काण व्हरून दी, आत्मीक दिश्ट दिवन दी. न्हवऱ्याक, व्हंकलेक, भुरग्यांक, आवय बापायक, सगळ्यांक भाव भयणीक आत्मीक दिश्ट मेळचे खातीर एक घडी बरो आमी मागया. मोगळा सुमया जेजू कुटुंबाचें फेस्त आमी आचरण करता आसतना आमच्या कुटुंबांत आसचें हर एक उणेपण न्यून्यता तुज्या मुखार दवरता सुमया. ह्या सर्व न्यून्यताक उणेपणाक कारण एकच सुमया आमच्या कुटुंबांत आत्मीक दिश्ट उणें जाल्या सुमया. आमच्या कुटुंबाचे सांदे आमी लौकीक दृश्टेन भरल्या हांव सुमया. आज तुजे लागीं मागता हांव सुमया आमच्या कुटुंबाच्या हर एका संद्यांक आत्मीक दिश्ट दी सुमया. ह्या आत्मीक दिश्टीन जियेत आसतना हर एक न्हवरो हर एका व्हंकलेक आनी हर एक व्हंकल हर एका न्हवऱ्याक मान मर्याद गौरवान दिवन जिवंक शकतलीं सुमया. हर एक भुरगीं आपल्या आवय बापायक विधेय जावन मानान आनी गौरवान लेखूंक शकतलीं सुमया. सुमया जेजू आमच्या कुटुंबांत आत्मीक दिश्ट भळादीक तरान आसा कर. जें कितें आदां इवेन केल्ल्या पदका मुखांतर लौकीक दिश्टीन भरलेल्यांचें जिवीत आमचें ताव निवारना. आमकां आत्मीक दिश्टेन भर सुमया आनी मुखल्या दिसांनी आमचें कुटुंबा जिवीत आत्मीक दिश्टेचें जावं दी. माय सुमयाचे आशिर्वाद आमचेर आनी प्रत्येक जावन आमच्या कुटुंबाचे जोडच्या तयार जावन गावया गीत येद्या व्हडा साक्रामेंतान. येद्या व्हडा साक्रामेंता सोस्तांक नामान करुया पुर्विल्या त्या रुपा बोता नव्यो रिती आदर्या सोलवोन वेच्या असत विश्या बाबताचे पोलिव्या जसे बापा तशेंच पोता उल्हासानी स्तुतीसा पदवी महिमा सस्ता सस्ता एकाच ताळ्यान हसिता तुका दोगांयच्या स्पिरिता समसमिता वटा. प्रार्थुया ये देवाची साक्रामेंता घाल तुझ्या कष्ट सौगडा तुवें आमकां सोडलाय. तुझे सोडून सबल सदांच आमचे आमी बगे सारको तुझ्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या भोव पवित्र मिस्त्याक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर. तूं आमचो राय धनी म्हूण वळखून तुका प्रणिपात करता आनी तुजे मुखार दिंबेरी पडोवन आमची कुटुंबां तुका आमी समर्पण करता. आमच्या हर एका कुटुंबाक तुज्या बेसांवांनी बर तो मोग आमच्या कुटुंबान सदांच जिवो दवर. बगसण्याची हातेर आमकां कर. एकामेका बगसून आमची कुटुंबां भगवंत कुटुंबा सारकी भगवंत करूंक आमकां कृपा दी. दोन जियेत आनी राजवर चलयताय ससनाच्या ससना. आमेन.
एक घडी भर आमच्या कुटुंबाच्या सकट स्थानान स्वामी मोती उडा आसा घडी मोगाचे न्हू तांचेर प्रत्येक जावन ह्या घडये सक्रामेंताचे आशिर्वाद वालच्या खातीर परगांवांत आसात इतर जाग्यांनी आसात वा पिडेस्त आसात आस्वस्थ आसात बरी भलायकीन आमच्या कुटुंबांत सांद्यांक तांकां सगळ्यांक समयेच्या पांयां तळा समर्पण करून समयेचे विशेष आशिर्वाद तांच्या कुडीन तांच्या जिविता वालच्या खातीर आमी ह्या घडये मागया मोगाचे न्हू